देवही मदत होतं. गाडी पुढे घे. अरे साइड राहा सगळ्या. गाडी पुढे घे. अरे साइड राहा रे. मध्ये घालू नका रे कॅमेरा. काय झाले की करतात. नमस्कार. देशभरात आज तिरंगा रॅली काढिल्ली आसात. तिरंगा रॅली कित्याक हाचें म्हत्व बाब दत्तराज आमचे आमदार बाब शेटये हांणी तुमचे समोर सांगिल्लें आसा. आमी सगळे भाग्यवान आसात की ह्या देशान आमकां जल्म मेळ्ळा तो म्हणजे भारत देश आसा. भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आनी स्वातंत्र्य जालो हे स्वातंत्र्य सहज फुकटान मेळूं ना. खूब जाणांनी आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें. स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग केलो, आपल्या घरदाराचेर रांगोळी केली आनी म्हणून तांच्या त्यागामुळे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां. पण एकच मनाक खंत उरली की स्वातंत्र्य मेळटा ह्या देशाचे दोन तुकडे जाले. पाकिस्तान आनी भारत हे जाले म्हणून ही खंत जी आसा आजच्या दिसा हो तो दीस आसा आनी म्हणून हो देश परत एकदा अखंड करचो. आणि ही भावना ज्या देशाचे भावी नागरिक ज्यांच्या आदाराचेर हो देश फुडें वतलो अशी जी तरुण पिढी आसा त्या तरुण पिढीच्या मनाक ही भावना रुजची आणि सगळ्याच्याच मनाक या राष्ट्रभक्तीचे जोपर्यंत खंयचोय देशाचे भवितव्य याच्या नागरिकाच्या भावना कितपत राष्ट्रभक्ती भरिल्ली आसा हाचेर ताचें भवितव्य ठरिल्लें आसता. आणि हाकाच लागून भारतीय जनता पार्टी इतर आमचे संघटना आमचे आमदार सरपंच खासदार हे सगळे किंवा स्कुलांनी जे काही संस्था आसात आज आमचे बरोबर दितली जी मोठी संस्था आमचे बरोबर ह्या मोर्चाक सामील जाल्ली आसा, रॅलीक सामील जाल्ली आसा. आणि म्हणून फुडली पिढी जर हे राष्ट्रभक्त जाले जाल्यार ह्या देशाचें भवितव्य आज जे आमी अविकसीत आसात ते विकसीत राष्ट्राक 2047 आमच्या माननीय पंतप्रधानांनी हें दिल्लें आसा, एक टार्गेट दिल्लें आसा आमकां 2047 हो देश विकसीत करूंक जाय. हो विकसीत देश कोणाच्या आदाराचेर जातलो म्हणून फाटलो इतिहास जो आसा ते कशें आमी स्वातंत्र्य जाले आमकां हें राष्ट्र कशे पद्दतीन सांबाळूंक जाय हाचे संस्कार हे सगळ्या तरुण पिढीचेर जावंक जाय. आनी म्हणून अशे तरेचे रॅली आज युवा मोर्चाच्या अध्यक्ष दत्तराज हाच्या खातीर तांच्या लिडरशिपी खातीर रॅली आज सुरू जाता. राष्ट्रभक्ती हे सगळ्यांचे मुख्य हें आसा आनी म्हणून येणारी पिढी सुशिक्षीत राष्ट्रभक्त करप हे सगळ्यांचें आमचें कर्तव्य. हांगा तशें दोतोरान म्हणले प्रमाणे पार्टी बिर्टी सगळे आमी फाटीं. हो देश उरलो जाल्यार आमी सगळे उरतले, देश उरलो जाल्यार पार्टी उरतल्यो.
आणि विदेश उरला आम्ही उरतले आणि म्हणून आमचे सगळ्याचे कर्तव्य आसा की राष्ट्रभक्ती सगळ्याच्या मनात जागून आज हे जे काही एक दुःखाचो दीस जो आसा आज जो जेतून भारताचें विभाजन जालें आणि म्हणून परत एकदा आमकां हो देश एकत्र करचो आमची जी मातृभूमी आमची जी भूमी आसा परत एकदा एका क्षेत्रा खाली हाडपाक जाय हें जर लक्ष आमी दवरलें तर आमी सदांच हाका ह्या विशयाक जोडून उरतले आज मागे सगळ्या गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघात सगळ्या तुज्या निश्चित तरेच्यो रॅली जातल्यो आनीक भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की पयलीं राष्ट्र मागीर पार्टी आनी मागीर आमी इंडिव्हिज्युअल हाचेर हेंच अशें आहा की ह्या राष्ट्राचो आधार म्हणजे हांगसरलो नागरीक आसा हो नागरिकाच्या आधाराचेर सगळ्या गोश्टी बऱ्यो जावंक शकतात नागरिकाच्या आधाराचेरच सगळ्यो गोश्टी वायट जावंक शकता म्हणून ताका बरो करप संस्कृत करप राष्ट्रवाद ताचे हातून भरप हें भारतीय जनता पक्षाचें काम आसा तें आमचे बरोबर आमचे दोतोर आसात तेही सगळे हितूंतल्यान सगळे काम करतात आजच्या ह्या दिनी आमी परत एकदा ह्या सगळ्या ज्यांनी आमकां स्वातंत्र्य मेळून गेलें त्या सगळ्यांची स्वातंत्र्य सैनिकांची ज्यांनी हाल अपेक्षा सोसल्यो हांचे सगळ्यांचो याद करपाचो दिन आनी तांची प्रेरणा घेवन हांव देशा खातीर हांव कितें तरी करतलो ही भावना मनाक ठाम रुजोवपाचो आजचो दीस आसा आनी म्हणून ह्या रॅलीचें आयोजन आसा आज 14 ऑगस्ट हेजो म्हत्वय हो जावन आसा की 14 ऑगस्ट हो अखंड भारत दिवस ही संकल्पना आसा ती हर एक भारतीयाच्या मनान सदांच रुजून गेल्ली आसा आणि ती आज फुडें काडपा खातीर आज तिरंगा यात्रा हांगासर ऑर्गनायज केल्ली आसा आमच्या मदीं आसा आमचे MP नॉर्थ गोवा श्रीपाद भाऊ त्याच बरोबर MLA दिवचले मतदारसंघाचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि त्याच बरोबर आमचे समेस्त दिवचल ग्रामस्थे सगळे एक्टीव मेंबर्स आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते हांव सगळ्यांक लागीं परत एकदा मागता की ही जी राष्ट्रप्रथम ही जी भावना आसा ती आमी सदांच फुडें दवरपाक जाय ती मागीर खंयचोय पक्ष आसूं खंयची पार्टी आसूं आणि खंयच्याय क्षेत्रात आपण काम करत असू जेन्ना हर एक मनीस राष्ट्रप्रथम ही भावना आपल्या मनान रुजोवन काम करतलो तेन्नाच आमी देश म्हणून फुडें सरपाक शकतले राष्ट्र म्हणून फुडें सरपाक शकतले भारत माता की जय आमच्या युवा अध्यक्षान सांगलेलें आसा की ही जी तिरंगा रॅली जी आमी ऑर्गनायज केला ताच्या मागीर एकच आसा एक तर तुमकां खबर आसतलें फाल्यां आमचो इंडिपेंडन्स डे आसा आनी ज्या लोकांनी हो इंडिपेंडन्स जावपाक जे कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आमच्या देशाक आसा तेंची आमी परत याद करपाची गरज आसा ही इतक्याकच याद करपाची आसा जरी आमकां आज स्वातंत्र्य जालो अजून आमकां खूब कितें करपाक जाय हो जो आमचो जो राष्ट्रप्रेम आसा हो आमच्या खास करून आमी स्टुडंटांक हांगा इनवॉल्व केला की तांकां कळपाक जाय राष्ट्रप्रेम कितें त्याच्यामुळे फुडली खंयचीय कृती करतना सदांच आपल्या राष्ट्राक पयलीं फुडें दवरपाचो बाकी पार्टी राजकारण बाकीचे सगळे आसा हे सेकंडरी आसपाचें राष्ट्र हे सगळ्यांत व्हडलें आनी हे राष्ट्र आमकां आमकां जो इंडिपेंडन्स आसा हेच्या फुडें आमी कशें आनी फुडें एडवान्स करतले आज आमचे पयल्या देश अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज आमचे इकॉनॉमिकल आमी ह्याच्या स्टेटान आज आमी चवथे पावल्ले आसा सर आमकां फुडें वचून कम्पीट कर आमच्या फुडें आनी 3 देश आसा तांच्या बरोबर आमकां कम्पीट करचें आसा आनी प्रत्येक हेतून आमकां एडवान्स जावचें आसा की टॅक आसूं किंवा आनी खंयच्या हेतून आसूं किंवा इंडस्ट्रियलायझेशन आसूं बिजनेसान आसूं एज्युकेशनान आसूं तुमी जर आज आमचो भारत देशान जर पळयलें वी आर नो मोर डेव्हलपिंग कंट्री वी आर डेव्हलप आमी कितल्याशाच गोश्टींनी आज खूब फुडें आसा आनी हे जर सगळें दवरतले जाल्यार सदांच राष्ट्रप्रेम खंयचोय मनीस खंयचीय कृती करता तेन्ना राष्ट्र हे जर पयलें प्रथम दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी जगांत पयलें जावपाक खूब वेळ जावचो ना